आणि या कांताराचा अर्थ आम्ही नियाळून प्रयत्न करूया. भक्तीपणानं या गायनात आम्ही वांटो घेऊया. Sarvata
आपली वाटुका गौरवाचे सापले डोळे पावतात ते गोट्या काढून निघला पोळे Bye.
2000 वर्सां आदीं देव मनीस जावन मनशा मदें जिवंक आयिल्लें घडीत संभ्रमतांव. फाटल्या 12 दिसांनी आत्मीक तयाराई आमी केली. आमच्या बोवारी आसच्या अक्रिस्तांव भावा भयणींक नातालां फेस्ताचो संदेश आमी दिवंक प्रयत्न केले. आमकां हें फेस्त संतोशाचें आनी बरवशाचें. जेजून गर्दनाच्या गोट्यान जल्मोवन सगळ्या मनशां कुळाचो मोग केलो. जेजूचो जल्म एक मिस्तेर आनी सत. ह्या मनीस जाल्ल्या देवाक आमी आमच्या फेरगजेन, आमच्या वाड्यान, आमच्या घरान आनी आमच्या काळजान जागो दिवया. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जेजूक आमचे मदें येवकार मागया. उपकारी मनान दिनवाशी काळजान ह्या फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटेली जावन जेजूचो मोग भोगया. जेजू परी आमी हेरां खातीर आमचो वेळ, सकत आनी संपन्मुलां दिवंक मुखार सरया. तर आतां ह्या पवित्र यमकारिस्ताच्या बलिदानान क्रियात्मक रितीन वांटो घेवया. जेजूच्या जल्मा वरवीं लाबिल्लो उजवाड आनी सडवणेची बरी खबर आमकां समेस्तांक लाबो म्हूण रत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आतांच आयकल्ल्या प्रस्तावनांत आयचो संदेश आमकां मेळ्ळो. मनशांच्या सोडवणे खातीर देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमकां मनशा बरी मनशापणान जियोंक तो शिकोवंक आयला. जेजू बरी मनीस जावन आमी जियेतना निजावनी देवाची खरी भुरगीं जावन आमी ह्या संवसाराक देवाची वळख करून दिता. वाट दाखोवंक आनी तो जावन आसा ना दिसत्या देवाचें रूप ह्या संवसारांत आनी मरयेन ताका हें रूप आमकां दाखोवन दिलें. आनी जेजू आशेता तर त्याच ना दिसत्या देवाचें रूप हेर लोकांक आमी दिवचे खातीर आमच्या शब्दांनी आनी आमच्या करण्यांनी आमी अस्कतांनी पातकी आमच्यो सुकी आनी पातकां देवा लागीं आनी एकामेका लागीं वळखून घेवन ताचे बोगसाणे आनी कुर्बादार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्या देवतांक मुक्ता आनी तुमकां भावा भयणीनो
तुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी विनंती करात म्हाका हातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आपल्या जल्मांत आमच्या किरकोळपणांत वांटेली जालो ताका आमी आतां कुशलकायेन स्वागत करता. तशेंच नितीदार कसो वैभवान तो येतलो तेन्ना शांती समाधान आनी कुशल मनान ताका मेळोवंक परत वचूंक आमकां फावो कर आनी ताजे महिमेंत आमकां वांटो दी. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकवटात जियेत आणि राजवट चलयता. समयार संतोषतात आणि झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात. तशें तीन तुझे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाळाचें झू, तांच्या कांद्या वयलें लांकूड, तांचे जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयली. धरणी झणझणतलीं सगळीं पायतना आनी रक्तांत लोळयिल्लीं वस्त्रां हुलपून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातलीं. कित्याक एक बाळोक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या कांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बुद्दिनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज्य चलयतलो. आतां तावन नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दरबारांचो सर्वेस्पोळ आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो.
पुरोहिताक बरयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी बरोवश्यान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर्व खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मनवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतार हें. जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येशूया. सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्त आपले नांव दखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्यास देखून गलिलयाच्या नजरेत शहरातावन जुदेयांत आसल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपले नांव दखल करच्याक गेलो. ताच्या लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे सांगता गेली. तवळ ती बरलेली गर्भेसीन जावन आसली. ती थंय आसतना तिचे प्रस्तुतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फाळयांनी गुटलावन एक कावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळूंक नातुरलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गवळी जागे रावन आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करून आसले. तवळ एका दिसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भियेनाकात, पळया, सगळ्या परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला. आयचे राती दाविदाच्या नगरी तुमकां एक तारोक जल्माला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी तो तुमकां एक गुर्त. फाळयांनी गुट लावन कावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एका दिसाने देवदूता सांगता सर्गीच्या दळबाराचो एक व्हड जोमो दिश्टी पडलो
आनी देवाची स्तुती करीस म्हणालो. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यांत त्या मनशांक संवसारी. हे दोनी आयकल्लें परत्यान चेडूं आवय लागीं विचारी लागलें, मम्मी तूं म्हणटाय मनीस देवा तावन आयला म्हूण सांगून, पूण डॅडी म्हणटा मनीस मांकडां तावन आयला, खंयचें सत? तक्षण आवय सांग लागली, पुता हांवें सांगचें म्हज्या कुटुंबा विशयंत, डॅडी सांगता ताच्या कुटुंबा विशयंत, तें तूं सुपळें कोण खंय तावन आयला म्हूण सांगून. मनीस आमी मांकडां तावन आयल्या गी, मांकडांच्यो बुदी आमी आपणायल्यात गी, ह्या सर्गतावन देवाच्यो बुदी आमी आपणायल्यात. जर तर देवा तावन आमी आयल्या, देवाच्या सोबायेची आनी सुरपायेची आमकां रचला म्हूण आमी पातयेवतावन जाल्यार आयच्या दिसा ह्या आमच्या सवालाक जाप मेळटा. देव कोण जावन आसा? देव आपणाक खाली कसो, तो आमचो रचणार. आपल्या शब्दाक मनीस जावन जल्मोंक धाडटा आनी खंयसर धाडटा, न्हय मंथनाच्या कुटुंबांत, न्हय ग्रेस्ताच्या घराण्यांत, पूण मनजाती मोदें. शेळी जावन मनजाती मोदें तो जल्मता आनी ताका पारकितात गवळी. आनी तोच जेजू जावंक पावता खरो गवळी, आपल्या हिंडांक राखचो, आपल्या हिंडांक शेळी जावन आपलो जीव दिवन ससनाचें जिवीत दिवचो. नेल्सन मंडेला 20 आनी 7 वर्सां जैलांत आशिल्लो. ताका सोडुल्लेंच बिल क्लिंटनान विचारी लागलें, तुजें सगळें जिवीत अर्दें जिवीत तुवें जैलांत करशिल्लें, तुका राग आनी बेजाराय आसा गी? तो म्हणालो, भायर आयिल्लेंच राग आनी बेजाराय म्हाका आसली. जर तर आतां परत्यान हांव रागान आनी बेजारान आसल्यार हांव आणकी जैलांत आसां. त्या देखून राग आनी बेजाराय सोडल्या आतां सुटकेच्या संतोशांत हांव आसां. कशें हेरांक हांवें सुटका दिवेत म्हूण सांगून. मगच्या न्हू हर एकल्याक आशा आसा ससना जियोवची. कोणाक मरोवंक आशा अत्रेक नात. आमी हर एकल्यांनी स्वच्छें जिवीत संतोश उल्हास. आनी पयल्या वचपान सुरवेच्या उतरांनी आमकां आयकलें, मरणाच्या तणीर आसल्यांक एक बरी खबर, एक उजवाड उपजाला. ह्या संवसारांत सबार धर्म तत्वां तंत्रां मंत्रां आनी कुतंत्रां आसात, पूण जेजू क्रिस्ता मारिफात आमकां मेळचें एक सत, देव कोण म्हूण सांगून. हेंच सत पिलाता मुखार जेजू उबे रावल्या वेळार ताणें सांगलें, तूं राय गी. कित्याक जुदेवांनी जेजूच्याच धर्माच्या लोकांनी जेजूक विकृत करून निमाणे उबो केलो पिलाता मुखार सांगून, आळे वो जेजू आपूण राय म्हूण सांगता, तुजें कदेल ताका जाय म्हूण आश येता. आनी थंयसर भक्ता कावजेनी पिलाताक निसरता, तूं राय गी. जेजू चड उतरां उलयना, हांव राय पूण ह्या संवसाराचो न्हय. आमकां वारेसदार आनी दायजी करूंक आयला तसो राय, पूण ताच्या पयलें आमकां शिकयता कशें ह्या संवसारांत राय जावचें, कशें आमी बळवंत जावचें. भलायकी आसल्यांक तरणे प्रायर युवजनांक एक भोगचें आसा, तुळूंत गाद आसा, येरूक ताडगना मारक ताडगना म्हणून. बरी भलायकी दिवन देवान आमकां गिन्यान दितना कशें मर्यादीन जियोवचें म्हूण आमकां सबार भोवटी कळना, आमकां नाका शिकोवंक. वडिलांक ती आदल्या काळाची म्हूण सांगची गत आयल्या. नेणटी आसल्या आमच्या युवजनांक कितें सत म्हूण कळना, पूण ती आशेतात सत खंयसर मेळटा म्हूण सांगून. खंयसर तें सत मेळटा, त्याच शेळयेच्या जेजूच्या मनशापणांत. जेजूचें मनशापण आमी जगता हर एकाच्या उतरांनी. आनी पयले आपोणी जावन आसा ताणें सांगचें, म्हजें हांव शिका, हांव साद्या आनी बोळ्या काळजाचो. ह्या संवसारांत पदवी अधिकार हांव आशेना, म्हजें हांव शिका, कळतो आनी बोळो हांव. जेजूचें आपोवणें आनी ही जावन आसा पयलीं शिकोवन. आनी दुसरें निमाणें थंयसर मरच्या पयलें पांय धुतना कोण्यांक विचारता, हांव सोमी आनी मेस्त्री म्हूण तुमी म्हाका आपयतात म्हूण. खरेंच हांव सोमी आनी हांव मेस्त्री. जर तर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले, तुमी एकामेकाचे पांय धुय जाय. हो म्हजो संदेश, हो म्हजो उपादेश. पयलें आपोवणें, दुसरो उपादेश. हांवच सोमी, हांवच मेस्त्री, आनी ह्या खातीर हांव आयला. पूण तुमकां हांव शिकयतां कशें मेस्त्री जाय, कशें सोमी जाय, कशें सुरवंदार जायचें. ल्हानपणान
भक्तीन हेरांची सेवा करूंक आमी अवकाश दिल्या वेळार तस्सो जेजू आतांय ह्या संवसाराची सोडवण करनंत आसा. आनी निमाणे कुर्सार मरतना ताणें ताचें मिसांव काबार केलें सोंप्या उतरांनी, बापा ती नेनांद तांकां बक्षी. आमी मनीस, आमी अस्कत, आमी सुकून पडटा आनी हर एक फावटी त्याच जेजूची उतरां आमी वापरन बाप तुका बक्षून दी, देव तुका बक्षून दी म्हूण सांगल्यार ह्या संवसारांत तिश्ट शांती आनी समाधान संतोश आज आमी गावचो. आमच्या काळजांनी आनी आमच्या मोतीन तो वस्ती करतलो आनी आमची राजवट तसो जेजू करतलो आमचे भितर तो रावून. जेजू सोडवणदार येतस प्रवादी इसाया सांगता तो तुमकां इनामां हाडून येतलो. ती इनामां जावन आसात 7 आनी त्या 7 इनामांत 3 अति वर्त्या गरजेची. कसलीं ती? पयलें जानवाय, दुसरें धैर्य, तिसरें देवभिरांत. पाताक आयले मनशाक देवाची भिरांत नातरली. देवाक कित्या मानवचें, देवाक कित्या खालतीमान घालचो, आमी निर्धार करया खंयचें बरें खंयचें वायट म्हूण सांगून. आमचीच गिन्यान वापरया आनी सांगया खंयचें बरें खंयचें वायट, हेरांचें कितें आयकुनचें. आनी जेजू जावन आसा मेस्त्री शिकयता आमकां, न्हय आमी चिंतचें आनी आमी घडचें सत, पूण ताचें तोंड शिकचें तो जावन आसा सत. सत म्हळ्यार कितें? ना दिसत्या देवाचें दिसतें रुपणें पळोवचें आमी आनी थंयसर मेळटा त्या देवाची वडविकाय, पदवी आनी ताचें बळ आनी सकत, ताची किर्त आनी सर्वस्व. जेजूच्या त्या कुडींत आमकां मेळटा देवाची सोबाय, ताचें बळ, ताचो अधिकार. आनी निमाणें तसो इजाया प्रवादी म्हणटा तो एका शेळये बरी आपणाकच कालिकरच्या जाग्याक वता कशें. ताच्या रुपण्यांत हेरांक आकर्शण करूंक सकत ना, कोणाकच ताचो पाटलाव करया म्हूण भोगोवंक ना. तोंड उक्तें करनासतना शेळये बरी तो गेलो कुर्सार मरूंक आनी तो जावन आसा सोडवणदार. मोगाच्यानो सबार धर्म आसात ह्या संवसारांत, पूण आमच्या धर्मान मेळचें एक सत जावन आसा. देव आपली पदवी दाखोवन दिता, न्हय सबार उतरांनी पूण एकच उतर, आनी तें उतर आज मनीस जाला. आनी जेजू मारिफात ह्या संवसाराची सोडवण ताणें प्रारंभ केली आनी आतांय हर एकल्याक तो आपोवणें दिता. क्रिस्तांवांक मात न्हय, हर एकल्याक म्हजे तावन तुमी शिका. आमची सोडवण आमच्याच तत्वांनी आनी आमच्याच प्रयत्नांनी आमकां मेळना. त्या शेळयेच्या रक्ता मारिफात आमची नितळाय जाता आनी आमचो आत्मो जेजूच्या कुरपे नितळ जावन देवा लागीं तो पाटी वेताना जेजू सांगता, हो म्हजो भाव, हे म्हजें भयण, ताचे खातीर हांव मेलां, ताका सर्गीचें सूख तूं फावो कर देवा. न्हय आमच्या प्रयत्नांनी सांगचें हांवें बरें केलां म्हाका सर्ग दी, पूण जेजू मुखार उबें रावचें आनी जेजू आमची जतन करता कशें. हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, हांव ताचे खातीर मेलां. त्या देखून पयलें सत जावन आसा जेजू आमच्या शेळयेक आमचो गोवळी म्हूण सांगून ताची वळख करून घेवची आनी आमच्या काळजांनी ताका एक अवकाश करचो. आमची काळजां आनी आमची मनां परिवर्तन करूंक. जर तर हो अत्रेक आमकां ना, कितलें मागणें केल्यार, कितले फावटी आमी जेजूक सेवल्यार परिवर्तन जायना म्हणटा भाग्यवंत थॉमस अक्विनस. जर तर आमकां परिवर्तन जायचें, बरीं मनशां जायचें, मनशां बरीं ह्या संवसारांत जियेचें म्हण आमकां अत्रेक ना, कितलो वेळ आमी गायनां गावन मागणें करून कुमसार जावन कुमगार घेतल्यार परिवर्तन जायना. कित्याक? काळजा थंय आमकां बदला जाय म्हणलो अत्रेक ना. काळजाचो अत्रेक आमकां दाखोवन दिता वाट बदलावणाची. आनी जेजू आमकां आपयता पयलें, न्हय गर्दनाचो गोठो करून भायर जल्मा तूं जेजू म्हूण सांगून पळोवन तयार करूंक आमच्याच जिवितांत एक जागो ताका आयच्या वर्सा म्हाका खंयसर बदलावण जाय. खंयसर म्हाका सोडवणीची गरज आसा, कसल्या बंदडींत हांव आसा. हर एकल्याक ताची ताची बंदड आसा. आवय बापाय सांगूंक पुरो, म्हजीं भुरगींच म्हाका कुरीस जाल्यांत तांच्या सोडवणीची बंदडींत ताच्या सोडवणेची आशा म्हाका आसा. आनी भुरग्यांक तें समजना, पूण पयल्या सुवातेर आमी मागचें, न्हय तांकां शिराप घालचो, पूण आमच्याच भुरग्यां खातीर आमचें मागचें आनी हेरांक एक मार्गदर्शन दिवचें. न्हय उतरांनी आनी बळान राजावान तांची मनां जिखचीं, पूण आमच्याच नडत्यांनी आमी कसलीं उतरां आमी घरां आमी उलयता ती भुरगीं बरीं करून पारखितात.
आमी कितली बरी देख दिल्या री तांचेर प्रभाव आनी दबाव घालूंक आमकां जायना तरी गैरसानी नासतना हर एक आमचें उतर आनी आमचें कार्य हेरांक मार्गदर्शन जाय म्हणून आमी मागचें आनी आमच्या सेवेंत हेरांक दाखोवन दिवचें तसो जेजू आणकी आमच्या काळजांनी आनी आमच्या मनान तो वस्ती करता म्हणून सांगून 2008 इसवेंत कंदामालांत क्रिस्तांवांक तांच्या घरांत तांच्या जाग्यात भायर गेल्ल्या वेळार 2009 इसवेंत तांकां क्रिसमस आचरण करूंक गर्दनाचे गोटे नातरले इगर्ज्यो नातरल्यो पूण तो लोक सांगूंक लागलो आमकां ह्या वर्सा चड संतोश आसा नाताला वेळार कित्याक जेजूक आमच्या काळजांत हांव कोणाकच भायर घालूंक आमकां तांकां सोकोवना जेजू आमच्या मदें आसलो तो तांकां भायर काडून व्हरूंक कोणाकच सकत ना सोकोवंक ना त्या देखून आमचो भवार्थ आनी बरवस जावन आसा त्याच जेजून वस्ती करच्या आमच्या काळजा भितर आसच्या त्या सुम्यातय मोगाच्यान भायर इगर्ज आसा कटवणां आसात बंदपां फेस्तां जुबल्यो पूण हें सगळीं भायलीं कार्यां जेजूक भितर आमच्या काळजांत स्वागत दिना जाल्यार सगळें तें फोकोळ जाता आमचो संतोश आमची गायनां फकत हेरांक भायलीं आडंबरां जावंक शकतात पूण आमी आशेवचें जावन आसा एकच सत त्या जेजून आमची काळजां आनी मनां ताची वस्तेचे जागे करी जाय आनी अशें जेजू आमचे मारिफात हेरांक ताची वळख दाखोवन दितलो जर तर धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत 10वो अध्याय आमी वाचलो जाल्यार मेळटा थंयसर सा पेद्रूसची एक वळख कसली वळख अजाप ताणें केलें कर्नेलियसाच्या घरा तो वेता आनी थंयसर देवाचो मनीस आयलो म्हूण सांगून ताच्या पांयां तळी पडटना पेद्रू सांगता कितें करताय तूं हांव फकत मनीस हांव देव न्हय म्हाका कित्याक तूं मान दिताय सगळें हें घडलें घडीत जेजूच्या नांवान आनी ताच्या बळान म्हज्या नांवान न्हय म्हज्या बळान न्हय हांव फकत मनीस 14 अध्यायांत बार्नाबास आनी पावलू अजापांक वेताना लोक तांकां देवाचे मनीस म्हूण सांगून देवच म्हूण सांगून मनजाती हाडले हांकां बलिदान भेटया हांच्या नांवा खातीर आनी थंय त्या जाल्यार पावलू बोब मार सांगता तुमी पिशानो कितें करतात तुमी आमी फकत मनीस जें कितें अजाप घडलां तें जेजूच्या नांवार आमच्या नांवार न्हय आमी फकत पातकी मनीस मोगाच्यान अजापांक केल्ले मनीस हे दोग जण पेद्रू आनी पावलू कितें सांगतात आमी फकत मनीस जेजूच्या नांवान हें सगळें घडटा सर्व किर्त त्या सगळींच्या बापाक दिल्ल्याक आमकां जेजूक ताच्या पुताक आयच्या संवसारांत आमी नांव जोडूंक शकता हेरांच्यांनी वर्तींक जाय म्हणून आमकां भोगता आनी आमी प्रयत्न करचे न्हय ल्हान जावंक शाश्वीत ह्या संवसारांत जियोंक आनी हेरां वरवीं आमकां चड मान गौरव मेळाचे ह्या संवसारांत हांव व्हरतो हांव व्हरती म्हूण आमी दाखोवचें आनी आज जल्मालो बाळोक सांगता जर तर आमकां वर्तें जाय जाल्यार ताचे तावन आमी शिका जाय जर तर आमी ससनाच्या ससनाक बाळवाय जाय जाल्यार ताचे भितर आमी जिये जाय आनी ताका आमचे भितर जियोंक आपोवणी दी जाय आनी अशें तसो जेजू सोडवणदार आमचे वरवीं ताची ह्या संवसाराची सोडवण करनस आसा आमी कितें बरें केल्यार आमी सोडवणदार जायना आमी शीस आमी ताचे पाटलावदारी आमी केन्ना शेळी जाता त्या दाळा तसो गवळी आमचे मारिफात ह्या संवसाराची सोडवण करता नांव आशेवचें मुखलें स्नान आशेवचें कदेल आशेवचें तें वाजबी पूण जर तर ह्या दिसाचो संभ्रम निजावनी खरो संतोश समाधान आमच्या मोतीन आमच्या काळजांनी हाडी जाय जाल्यार त्याच जेजूक आमी स्वागत करी जाय आनी सांगा जाय म्हजें काळीज म्हजें जिवीत म्हजें मन नितळ कर आनी म्हाका दाखय वाट सर्गाक पावची आनी तो जावन आसा वाट तो जावन आसा सत आनी तो जावन आसा आमचें जिवीत घालें त्या फोंडांत आनी व्हडलो फातोर घालो आमचें बळ दाखोवंक पूण तो फातराक सताक दांपून दवरूंक जावना जिविताक पूर्ण धरणे भितर दवरूंक सोकोवंक ना तो फातोर काडलो आनी जेजू परत्यान भायर येवन म्हणूंक लागलो हांव जिवंत आसां जिवंत आसल्याक मेल्ल्या मदें सोदी नाकात कितें आमी सोदता जिवीत जर तर तें जिवीत सोदली जाल्यार सर्गांच्या वस्तू विशयांत आमी चिंतना करचें मग्न करचें ध्यान करचें न्हय पूण जेजू त्या मनशांत आमी शिकचें मनशा बरी जियोवंक
हेंच प्रस्तावनांत आमी आयकलें उतर घेवया सदांच आनी हर एक फावटी आमी मागतना आमी इगर्जे वेताना उडासा काडया जेजू आयिल्लो आमकां मनशां बरी ह्या संवसारांत शिकोवंक जर तर खरेपणी मनशापणी ताचे तावन आमी शिकता जाल्यार तशेंच जावंक पावता आमी देवाचीं भुरगीं आनी देवाचीं भुरगीं जाल्लीं आमी पवित्र स्नाना वरवीं हेरांक त्याच नादिसत्या देवाची वळख आमी करून दाखयतल्या निमाणें ती जावन आसता स्त्री ह्या संवसारांत किरकोळ जावन आसली ती कितें म्हणटा त्या देवान वर्ती कामां म्हजें तें केल्यांत जावं दी त्या देवाक महिमा आनी स्तुती आपणाक तें स्थान मेळ्ळें सोडवंदराची आवय जावंक पूण ती म्हणटा सरस्परान ताची कीर्त ताची वडवीक म्हजें तें दाखयल्या पूण हांव देवाची चरण दसी ते दिसा आमचो भावार्थ आमी उसरतना हांवकार मोरी येता तो जल्मलो म्हणलें उतरां जाल्लेंच सगळ्यांनी दिमी मारची आनी मौनपणी रावचें ह्या चरित्रेंत संवसारांत घडिल्ल्या त्या महत् घडीत असो उगडास काडन त्या देखून आमचो भावार्थ उसरतना हांवकार मोरी येता तो जल्मलो म्हणलेंच सगळ्यांनी दिमी मारची आनी वगेस हे घडीभर रावचें सत म्हणटा देवाक सर्पोद्दार देवाक सर्ग आनी प्रितमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबाळलो हांवकार मोरयेता आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्पोद्दार देवाच्या उज्या बसला थंय तान जिवे आनी मेल्यांची मनशिबी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक कतोली पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवन पोस ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्यानो जेजू क्रिस्त मारिफात देवाची वळख आमकां मेळटा आनी देवाच्या मोगाची भुरगीं आमी जावंक पावता भावार्थान आनी बरवशान सर आमच्यो गरजो आनी ते सवा ताचे मुखार दवरया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आहे बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा पापा साहेब फ्रांसिसान सर गवळी बापांनी आणि पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी आपल्या मिसां वावराद्वारे जेजू सोडूनदार जल्माल्ली बरी खबर सगळ्या संवसाराक पासारच्यांत उर्बेवन कर तुझे दैवी कृपेन तांकां बर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक संवसाराच्या सर राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी निस्वार्थपणी हर एका प्रजेच्या विशेष जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या कश्टांत असलेल्यान गरजाक पावोवन निस्वार्थीपणी सेवा दिवंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक जेजूच्या जल्माच्या परबे समायर आमच्या फिरगतीच्या दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक आमी सर्वांनी कुमक कर तांकां संतोषपरीत करूंक फावो कर तशेंच आमच्या फिरगतीच्या सर प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तुज्या आशिर्वाद भर आनी आज नाताला वेस्ता दिसा तांकां सर्वांक तुज्या शांती समाधान बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या बापा विविध राष्ट्रांनी मिसां वावर चलयतल्यांनी तुज्या पुतान जोड घेतिल्ले सोडवणेचे बरी खबर प्रचार करूंक जाय आसचे मतीचें समाधान आनी कुडीची भलायकी लाभय पवित्र सभेचे संदेश जावन आसच्या आमी देखी बरीत जिणी जिवन आमची मिसांव कार्याळ आनी क्रियात्मक रितीन जिवन क्रिस्ताचे साक्षी जावन तुजो आदर लाभय तुज्या पुता मारिफात तुजें रूप पळोवंक आमकां फावो केलें त्याच तुज्या पुताचेर पातयेवन ह्या संवसारांत भावार्थांत जियेवन ह्या संवसाराक आदेवस मागून गेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीक पातकांचे बोक्साने दिवन सर्गींचें सूख तूं फावो कर आनी आमकां तुज्या वाटसुऱ्या भुरग्यांक ह्या संवसारांत समाधानान मोगान जियेवंक जाय अशी कृपा तूं फावो कर आमची काळजाची भोगनां तूं जाणाय आमकां कितें गरज आसा तें फावो कर त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांव Sweet
तुझ्या भाव बहिणीनं म्हजे आणि तुमचे बलिदान सरपोदवेदार देव बापाक मानतात असले जाऊ दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पैसबेच्या दगाक सरेस्पोर म्हणून घेऊ. भो मोगाळ बापा सडवणीच्या उदेवाक आणि तुझ्या पुताच्या जन्माक जागरण करून आम्ही रावताव. ताणे आमचे मनशा सैमू घेतला म्हूण आणि आमचे सारको जावन आमचे मदें तो जियोवंक आयलो म्हूण दिनवाशी काळ जावन आमी उगडास करताव. आपल्या देवपणाच्या बळान तो आमकां सगळ्यांक आपणास सारकी तुजी मोगाळ भुरगीं करूं म्हूण आमी मागताव. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट करता ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. तुझो अनंत शब्द मनीस जालो आणि आमच्या गिन्यान्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवंक वचूंक आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र आणि सगळे तुझे रसना तुका वाखाणता. कित्याक तुझे तावन जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आणि पवित्रपण उपजाता. उदे दिदावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ बटणूय करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत तसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करताव. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आणि रग जावच्या तूं पवित्र कर. ताची सज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुमी समेस्त घेयात आणि हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणाचो आनी सर्गासरणेचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिताव.
जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्मान भर आनी जेजू सोमे एक कूड आनी एक आत्मो जावंक आमी निर्मी. तुका भेटयलेले सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव भगेवंत अवकार मरयेच्या भगेवंत जुजेच्या तुज्या भगेवंत धनदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणाचो आधार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रतिमोगांत तीर्थ कर. तुज्या उजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांशी पडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगतेन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची यज्ञ मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या आमचो दिसपटो रास आज आमकां दी आनी आमचे सिल्या आमकां तशांत शिकता मोगस आनी आमकां सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटकी पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपेल्यान ती आमी सर्व सुभागी.
कुटुंबाक रावच्याक एका उंड्या रुपार परत परत आमचे थंय येवच्या आनी प्रत्येक जावन आयचे राती आमचे थंय आयलेल्या देव बाळका तुका जावं आराधन. तुज्या जल्माची परब फिरगज कुटुंबा सांगाता व्हड संतोषान आचरण करून तुवें संवसारी हाडल्ली बरी खबर अनुभव करूंक फाव केल्ल्या जेजू तुका जावं सर्व होगलाप. अर्गां तुका बाळका जेजू, होगलाप तुका बाळका जेजू, महिमा तुका बाळका जेजू, आराधन तुका बाळका जेजू. बाळ बापा, आमा पातक्यामध्ये आयच्या रातीन जल्माल्या तुझ्या पुताक निष्कळंक अवंकार मायेच्या हातांनी पळोवन सांगूंक नजो तितलो संतोष तुका भोगलो. त्याच पुताक उंड्या वायनाच्या रुपार घेवन आमची काळजां दादोसपणान उल्हासतात. तेच अवंकार मायेच्या आदारान आनी राखणेन जेजू सारकी आमी दिसान दीस वाडून तुजें काळीज तमान आसतना दादोशी करूंक आनी समेस्त मनशांक तुज्या मोगाची वळख दिवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. वतीर नातालां फेस्ताचे शुभाशय तुमकां समेस्तांक म्हजे तर्फेन आनी सेरो याजका तर्फेन हांव तुमकां पाठयतां आनी तुमकां बाळका जेजूची विस्नार आशिर्वादां तशेंच तुमच्या कुटुंबांत सगळ्यांकी संतोष, बरी भलायकी, समाधान ही सर्व देणी दाराळ मापान बाळो जेजू तुमचेर वतूं म्हूण मागता. आज मिसाचे बलिदान भेटलेले प्रधान याजक जावन आसात मानादीक बाप जोसेफ डिसोजा, कार्मेलीत मेळाचे याजक. प्रस्तुत रशिवानांत तांची सेवा दिवन आसात. गांवान ते आंबेंबळ पिरगजीचे, तशें म्हळ्यार ह्या गांवचे सगळे परिचय तांकां आसा. ते याजकाची तरबेती जोडटा आसतनांत प्रद जावन आसतनांत आफ्रिकाच्या तंजानिया म्हणल्यार मिसांव गांवाक पावले. थंयसर तांचे मुखलें शिकापी जालें आफ्रिकांत. थंयच तांची व्हड दी जाली आनी सुमार 25 वर्सां त्या तंजानियाच्या आफ्रिकाच्या गांवांत मिसांव काम करून फाटीं मंगळुराक ते पावल्यात आनी हांगासर तांची सेवा गेले ते वर्स आयिल्ले हें दुसरें वर्स. 2 वर्सांची सेवा तांची येदोळ म्हणसर आनी मुखार आसतली. तांणी आध्यात्मिकतेंत रोमांत वचून वचले शिकाप जोडला आनी थंयच ऋषिवानांत तर रेतीरेखेवच्या सर्व विविध याजकांक, धार्मिकांक, सिस्टरांक तांची शिकवणूक आनी रेतीरेंत ते म्हत्वाचो पात्र खेळटात. आज हांगासर येवन तांणी भोव अपुरबायेचें मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी बरो संदेश ह्या नातालां फेस्ताच्या संदर्भार आमकां तांणी दिला. मनीस देवाची बरी जावंक प्रयत्न करूंक जाय. मनशान मनशा बरी म्हणजे मनीस मांकडा जावन आयिल्लो जावंक बरो म्हळ्यार आसा चिंता जाल्यार आमचे थंय मनजातीचें नेचर चड दिसून येता. जर तर मनीस देवातावन आयिल्लो म्हूण आमी मानून घेता जाल्यार दैवीक सैम आमचे थंय आसलें तें जिवाळ जाता. असलो एक अपुरबायेचो संदेश तांणी आमकां दिला. देखून तुमच्या समेस्ताचे तर्फेन आमच्या नित्यदार फिरगेक हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या आनी बरो संदेश दिलेल्या बाप जोसेफ डिसोजा तुमकां आमच्या तर्फेन सर्वांच्या तर्फेन तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा.
पवित्र रात परजळीत केली तसो बाप अगुणांचो काळोख पयस करू आणि सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरू. बापान आपल्या पुताच्या जन्माची संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले तसो बाप तुमची काळजां संतोषान भरू आणि शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करू. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आणि संसारामध्ये एकवट घडून हाडलो तो तुमकां आपली शांती आणि स्थगत दिवं आणि सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आणि सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसनया क्रिस्ताची शांती हांव तुमकां धाडटा. Sansaras, tarum